पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितानाच हांव अशें एका यंग बर्डिंग आनी अशें डायनॅमीक अशें ऑप्टोमेट्रिस्ट सिमरन राजन शेट पारकर हिका येवकार दिता आनी स्वागत करता. नमस्कार. आनी ही आमची ऑप्टोमेट्रिस्ट आसा ती आमकां दोळ्यांची काळजी कशी घेवप हे एका ऑप्टोमेट्रिस्टाच्या नदरेंतल्यान सांगतले. आमी खूब फावटी ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट म्हणजे दोळ्यांचो तज्ञ दोतोर कितें सांगता हाचे त्याच्या नदरेंतल्यान विचार आयकल्यात आनी ऑप्टोमेट्रिस्ट कितें सांगता हे ताच्या नदरेंतल्यान आयकप ही आयची आमची संद आसा. तेन्ना आमी हो विशय विस्कटान चर्चा करतले. आनी परत एकदां सिमरन बाय तुका येवकार आनी नमस्कार. तर पयलीं म्हणजे आमकां खुबश्या लोकांक दोळ्यांचो दोतोर खबर आसता आनी दुसरें आमकां कितें खबर आसता तें आमकां अशें ऑफ द ट्रॅक सांगता. कितें आसा आमी खुबशे फावटी खंय तरी अशें बाजारान वता इकडे कंप्युटरार दोळे तपासून दिले जाय अशें म्हणून एक बोर्ड आशिल्लो एक आमकां मनीस किंवा असो बोर्ड आमकां खूब कडेन दिसता. आतां कोण आमकां कांय खबर ना पण हाचेर आमकां तूंच विस्कटावन सांगूं शकतलें अशें म्हाका दिसता अशें हांव समजता. तेन्ना पयलो म्हजो प्रश्न हो आसतालो की ऑप्टोमेट्रिस्ट म्हणजे कोण आनी ऑप्टोमेट्री म्हणजे कितें थंयच्यान आमी सुरू करूया. धन्यवाद डॉक्टर. तुम्ही हो क्वेश्चन केलो आसा हो म्हाका खूब जाणांनी पयलीं विचारलेलो आसा. ऑप्टोमेट्री म्हणजे कितें आनी ऑप्टोमेट्रिस्ट म्हणजे कोण. जाल्यार तुमकां एक सिंपल भाशेन हांव सांगूं इच्छिता की ऑप्टोमेट्रिस्ट इज युअर विजन गार्डियन. म्हणजे तुमचे विस्ताचे जी देखणाय घेता ते लोक आमी. सो वी आर द प्रायमरी हेल्थ केअर प्रोफेशनल. जेन्ना हांव प्रायमरी म्हणटा तेन्ना वी आर द फर्स्ट पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. जेन्ना दोळ्यांचे कितें प्रॉब्लेम आसा तुमकां दोळ्यांक कितें प्रॉब्लेम्स आसा तेन्ना तुमी फर्स्ट येवन कोणाक मेळटली जाल्यार दे आर द ऑप्टोमेट्रिस्ट. वी डू द टेस्ट ऑफ द आय. म्हणजे दोळ्याचे येवन कितें जाता तुमकां कितें तुमची हिस्ट्री आसा ते पयलीं आमी जाणून घेतले. ताज्या उपरांत ताज्या अंडरस्टँडिंगाचेर आमी टेस्ट करतले. टेस्ट जातकीर ताका कितें जालां हे डायग्नोसीस आमी दितले आनी दोळ्यांक समज तुमचा नंबर आसा तो नंबर आमी दिवप. किंवा स्पेक्टिकल्स यूज कशे करप, कॉन्टॅक्ट लेन्सीस यूज कशे करप. समज सर्जरी ऑप्शन ना जाल्यार ताका विजन थेरपी असो ऑप्शन आसा. सो हे सगळे ऑप्शन तुमकां समजावन दिवप, तुमच्या दोळ्याची काळजी कशी घेवप हे सगळे करप म्हणजे इट इज अ वर्क ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट. म्हणजे इन शॉर्ट अशें यू कॅन करेक्ट मी. म्हणजे आमचे कडेन आमी खूब फावटी अशें पळयता की एक ऑर्थोपेडिशन आसता तो आपले पेशंट आसा ते एक फिजिओथेरपिस्टाक रिफर करता किंवा फिजिओथेरपिस्टा कडेन कोण तरी येता आनी मागीर ताका दिसता की बाबा हाका कितें तरी आनी फर्दर करेक्शन जाय किंवा सर्जिकल करेक्शन जाय त्या प्रमाणे तो ऑर्थोपेडिशना कडेन धाडटा. ही तांची एक लिंक आसता की हो तांचो एक म्हणजे तांचो एक जॉयंट व्हेंचर कशें. सो हो जो रोल आसता म्हणजे हाचो फिजिओथेरपिस्टाचो फॉर अ ऑर्थोपेडिशन. सो सिमिलरली युअर रोल यू आर प्लेइंग फॉर अ ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट. एम आय राईट. म्हणजे दोळ्यांच्या तज्ञ दोतोरा कडेन जर ताचे जे कितें बाकीचे इवन दॅट वीथ आर लॉट ऑफ एक्सरसाइज आमी हे केन्ना आमकां एक्सरसाइज म्हणजे फक्त ते बाबा मान दुखता किंवा हात दुखता इतक्या पुरतेच मर्यादेश आमकां दिसता पण तशें न्हय ते. कारण जेन्ना आमी तुमचे कडेन उलयतले तेन्ना नॅचरली ह्या विशयाचेर भासाभास जातली आनी ह्या विशयाचेर आमकां बरीच मोलादीक माहिती तुमी दितले. कारण दोळ्यांचे एक्सरसाइज म्हणजे कितें आनी कसले असतात ते जनरल सुद्धा. कारण एकदा प्रॉब्लेम आसा तेन्नाच न्हय जशें आमी जनरल खंयचो मनीस जिमान वचून थोडेशे एटलीस्ट बेसीक एक्सरसाइज करता किंवा घरा कडेन करता फॉरगेट गोईंग टू जिम. तशाच पद्दतीचे दोळ्यांचे सुद्धा एक्सरसाइज प्रत्येक मनशान करपाक जाय की आपली दोळ्यांची नदर किंवा इस्त जाका म्हणटा ती आपली बरी सांबाळून दवरपा खातीर. स्पेशली आयच्या युगान जेन्ना आमचो चडसो वेळ डिजिटल म्हणजे आमची स्क्रीन पळयता, मोबायलाचेर वापरता, लॅपटॉप पळयता, कंप्युटर ऑपरेट करता, टीव्ही पळयता, ह्या सगळ्या नदरेंतल्यान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना म्हाका दिसता यू हॅव बिग रोल टू प्ले इन टुडेज वर्ल्ड. एम आय रायट. बरोबर. म्हाका दिसता एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हजो आसा की खंयच्या तरेचे प्रॉब्लेम चड तुमकां एनकावंटर जाता. नाव लेट्स टॉक अबाउट हांव गोंयचे तशें म्हणना जनरलीज खंयच्या हातून कशें दिसता की बाबा हांगा ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आसा ताचो मेन रोल आसा आनी लोकांनी ताचे कडेन संपर्क सादचो ताचे लोकां कडेन अशें म्हणजे कॉर्डियल रिलेशनशीप अशें बिकॉज ही हॅज अ बिग रोल टू प्ले. हय सारकें. आतां जशें तुमी विचारले की आतां ह्या दिसांनी किंवा आयच्या दिसाक कितें मेजर प्रॉब्लेम. सो तुमकां खबरूच आसा की आफ्टर कोविड-19 हो एक मेजर आउटब्रेक आशिल्लो आनी लॉकडावन आशिल्लें तेन्ना सगळे जाण आपापल्या घरा आशिल्ले. तशें म्हणटा
2 किलोमिटराचो मातसो अंतर दवरून सगळ्यांनी वागपाक जाय आशिल्लें. सो कोणा कडेन कांय उपाय नाशिल्लो बट टू गो डिजिटल. बरोबर. सो सगळीं जाणां मोबायल यूज करपाक स्टार्ट केलो, लॅपटॉप स्टार्ट केलो. सो आमी अशें पळयलें की देर वॉज अ बीग जंप इन डिजिटल डिवायस यूज. म्हणजे Correct. सगळ्यांनी खुबशे लोकांनी जे यूज करनाशिल्ले तांच्यांनी सुद्दां डिजिटल डिवायस यूज करपाक स्टार्ट केले. आनी अशें न्ही की बाबा 1 वर पयलें 2 वर पयलें. द रिसर्च हॅव सेड की मोर देन 6 hours म्हणजे 6 वरांकून चड लोक मोबायलाचेर किंवा मोर देन 2 डिवायसीस मोबायल एज वेल एज लॅपटॉप हाजेर टायम आपले स्पेंड करताले. ते कित्याकूय जावं एंटरटेनमेंट पर्पज जावं कामा खातीर जावं. सो आतां कोविड गेलो तरी पूण हे जे ट्रेंड आसा ते बरोबर. कंटिन्यू जाल्ले आसा. हय. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग की आपले बाबा दोळे चुरचुरता, दोळे दुखता, आय स्ट्रेन जाता. आनी विचारपाक गेल्यार तेंचो आयज स्क्रीन टायम जो म्हणटा तो मोर देन 6 hours आसा ह्या दिसांनी. सो हे तुम्ही सांगले खूप महत्वाची गजाल आशिल्ली की जेन्ना कोविड आयलो आनी ताच्या उपरांत त्या वेळेक त्या पिरियडान जी सगळ्या लोकांक चडशा लोकांक संवय जाली तातूंत स्पेशली स्टुडंट्स आनी टिचर्स म्हणजे हांव दोगांयकूय म्हणटा की टिचरांचे बरेचशे एक्टिविटी ऑनलायन जावपाक लागल्यो, स्टुडंटाच्यो जावपाक लागल्यो आनी फॉर्च्युनेटली किंवा अनफॉर्च्युनेटली आनी आय शूड से अनफॉर्च्युनेटली दे गॉट एडिक्टेड टू दॅट. आतां तांकां इतकी संवय जाला की दे कॅनॉट डू विदाउट दॅट. म्हणजे अभ्यास आसून पण एटलिस्ट एंटरटेनमेंट म्हणा आनी कितें म्हणा कोणाला चॅट करा वॉट एवर इट इज मे बी ऑन डिफरंट डिस्टिंग पिक्चर पळयता आनी कितें तर गेम्स खेळटा हे सगळ्या खंय ना खंय तरी ते त्या हाकाच हुक्ड जावन उरले की दुर्दैवाची गजाल एंड आय थिंक दॅट इज अ हाय टायम वी शूड कम आउट ऑफ इट. म्हाका दिसता तुमी हाचेर आमकां आनी मातशें मार्गदर्शन करचें की वॉट तुमी आतां सांगलो की डिजिटल टायम किंवा हो जो स्क्रीन टायम तो वॉट यू मीन बाय स्क्रीन टायम तो कितको आसचो कितके पर्यंत ताका मर्यादा आसची. कारण सी आतां कशें आसा तुमी म्हटलं त्या प्रमाणे की आज हेका काय पर्याय ना कारण बरेचशे लोक वर्क फ्रॉम होम आसा, थोडे भुरगे अभ्यास आसा, तांचे कोण टीचर आमचे कडेन आसता, कोणाचे ऑनलायन क्लासी आसता. तरी सुद्धा आय रिपीट तरी सुद्धा हाका एक मर्यादा आसता आनी ही लक्ष्मण रेषा प्रत्येकान स्वता खातीर घालचीच पडटली. पेरंट्साचे भुरगे आयकनात बिकॉज आय एम ऑल्सो पेरंट आय नो वॉट इज हॅपनिंग. पण जे भुरगे आज हे प्रोग्राम पळयतात किंवा जे पेरंट्स हांगा लागीं आसात तांकां हांव परत सांगता तुमी तुमच्या भुरग्यांक मातशें हाडून बसयात कारण हो प्रोग्राम आसा खूब म्हत्वाचो आसा. कारण जेन्ना हे दोळे म्हणजे हांव परत खूब फावटी सांगता की आमी हाचे पयलीं डेंटिस्टाक हाडला ताणें खूब आमकां मार्गदर्शन केलां. पण समजा एखादो दात पडलो किंवा समजा सगळेच दात पडले जाल्यार दुसरे घालूं येता आर्टिफिशियल बसूं येता. पण दोळो एक जरी गेलो किंवा एखाद्या दोळ्याचें जर मेजर करेक्शन आयलें जाल्यार यू कॅनॉट डू म्हणजे तुमी तो दोळो दुसरो बसवूं शकना. सो इट इज ओनली वन एंड ओनली वन पेअर गॉड हॅज गिवन. हें सुंदर जग जर तुमी तितक्याच सुंदरपणान पळयतले ताचो आस्वाद घेतले जाल्यार दोळे जे दोळ्यान देवान दिल्या ते ताची निगा ताची काळजी घेवप हें प्रत्येकाचें स्वताचें काम. तेन्ना ह्या भरवशार रावूं नाका ना वक्ल लायले काय जातले. इट इज नॉट म्हणजे वक्ल इज नॉट अ सोल्युशन फॉर एवरीथींग. मागीर साचें म्हणजे तुमी विस्कटोन सांगप गरजेचें. सारकें उलयलें दोतोर. ते सगळें सांगच्या पयलीं तुमकां एकूच एग्जाम्पल दिवं इच्छिता हांव. तुमकां समज एक बकेट ऑफ वॉटर घेवन उदकाची एक बालडी घेवन समज उबें दवरलें दिसभर आनी तुमकां सांजचें सांगलें चल काम कर त्या हातान तुमचो हात सकयल तरी देंवतलो ना. मसल स्ट्रेन जातले रायट. Correct. सो इमॅजीन तुमी दिसभर मोबायलाक पळयत आसता डिजिटल डिवायसीसाक पळयत आसता हाव युअर आय मसल्स वील फील. Correct. तुजे दोळ्याचे मसल कशें कितें जातले. सो तुजे दोळ्याचे मसल जेन्ना तूं पळयता लागीं जेन्ना त्या एका डिस्टन्साचेर ते कॉन्ट्रॅक्ट जावन उरता. सो दिसभर मोर देन 6 hours कंटिन्युअसली उरत जाल्यार तुमचे आय स्ट्रेन ऑब्वियसली जातले. बरोबर. सो जेन्ना डिजिटल डिवायस यूज मोर देन 6 hours ऑर मोर देन 2 hours समज सुद्दां जालो जाल्यार तुका आय स्ट्रेन हो सिम्पटम स्टार्ट जाता आनी थोडे 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 करून पेन रेडिएट जाता आनी हेडेक स्टार्ट जाता. तुजे आयज एक्सपोज उरता. समज तुमी एनवायरमेंटान आतां बसल्यात समज जाल्यार वारो बसता तुमच्या दोळ्यार तितून तुमचे आय ड्राय जाता. सो ड्रायनेस हो एक इशू जाता. आय स्ट्रेन जशें सांगलें हेडेक सांगलें तशें तुमी जेन्ना लागीं पळयता आनी लागींसून जेन्ना पयस पळोवपाक वता तुमचे आय रिलॅक्स जायना. तुमकां ऑटोमॅटिकली डबल दिसपाक लागता. सो ताका डिप्लोपिया अशें म्हणटा. सो डबल विजन इज ऑल्सो अ रिस्क इट इज अ सिम्पटम इन दीस. जाल्यार कितें करपाचें हाका तर तुमचो स्क्रीन टायम एका दिसान 2 वरांच्या वयर आसपाक जायना. समज आसलोच कांय कारणान तुमचें काम आसताच जाल्यार तुमी एक रूल फॉलो करपाक जाय.
दॅट इज कॉल्ड ॲज 20-20-20 रूल. अच्छा. म्हणजे आफ्टर एव्हरी 20 मिनिट्स हं. तुम्ही 20 सेकंदाचो ब्रेक घेवपाचो आणि 20 फीट पयस पोवपाचें. आय सी. सो दॅट तुम्ही लागीं पळयता तेन्ना आय मसल स्ट्रेन आसता आणि 20 मिनटान जेन्ना तुम्ही पयस पळयता तेन्ना ते रिलॅक्स जाता. अच्छा. सो आय मसल्स आर हॅविंग सम रिलॅक्सेशन. हो. मातशें तरी ताका ब्रेक काय मेळटलो. ब्रेक मेळटलो. ब्रेक मेळटलो. सो दिस इज द की रूल म्हणटा किंवा की फॅक्टर म्हणटा जे तुम्ही फॉलो करपाक जाय. सो हो एक रूल. सेकंड तुमकां सांगलें की दोळे आमचे ड्राय जाता. सो कीप युअर सेल्फ हायड्रेटेड. उदक पीत रावात. सो हो सेकंड रूल. तशेंच आय स्ट्रेन जाता म्हणटा ताका डिफरंट विजन थेरपीज येयल्ले आसा. तितून आय एक्सरसायजीसूय येयल्ले आसा. सो तुमचे जेन्ना आय सगळें चॅकअप करता बेस्ड ऑन वीच आय मसल किंवा तुजे कितें शक्ती दोळे लागीं पळोवपाची किंवा पयस पळोवपाची शक्ती जशी कमी आसा ते आमी एनालायज करून ताजेर एक्सरसायजीस आयिल्ल्यो आसा. सो त्यो एक्सरसायजीस दीस आर द फ्यू ऑप्शन्स. आणि मेन सांगपाचें म्हटल्यार ह्या डिजिटल डिवायसा खातीर ह्या दिसांनी ग्लोबली पळोवपाक गेले जाल्यार भुरग्यांक चड मार बसला. अच्छा. बरोबर. भुरग्यांक म्हळ्यार स्कूल गोईंग चिल्ड्रन. सो तांच्या भितर मायोपिया हो विस्तीचो प्रॉब्लेम स्टार्ट जाल्लो आसा आनी हो हांगाच न्ही हो फूल ग्लोबली जाल्लो आसा. आनी हेंच्यांनी प्रेडिक्ट केला की बाय 2050 हो इशू 50% ऑल ओवर वर्ल्ड जातलो. अच्छा. सो आमी आतांच हाका खंय तरी प्रिकॉशन घेवन थारो हाडपाक जाय. बरोबर. सो हो खूब महत्वाचो मुद्दो आशिल्लो की ज्या पद्दतीन भुरगे, ल्हान भुरगे, जाणटे बी हातून आयलेच, पण भुरगे स्पेशली ज्या पद्दतीन कंटिन्युअस मोबायल किंवा लॅपटॉपाचो वापर करतात ते खूप धोकादायक आसा. आणि त्या समजा अशी गरजच आसा इफ यू कॅनॉट कम आउट ऑफ इट देन जशें तिने सांगला की एक तुम्ही 20 मिनटां तुम्ही काम केल्या परत 20 सेकंद ब्रेक दवरून 20 फूट पयस पळोवपाचें. सो दॅट एक महत्वाची गजाल सगळ्यांनी समजून घेवपाक की प्रत्येक दोळ्याक एक मसल्स असतात चारय सायडीने, वयर सकयल हे वटेन ते वटेन. ते सगळे जेन्ना तुम्ही लागीं पळयत रावले कंटिन्युअसली काय त्याचेर एक फोकस येता, ताचेर ताण येता. जेन्ना तुम्ही तांकां अशें अल्टरनेट रिलॅक्सेशन आणि कॉन्ट्रॅक्शन दिता तेन्नाच ते सामकें स्मूथ फंक्शनींग करूं शकता. आणि हे स्मूथ फंक्शनींग आसप खूब गरजेचें. तेन्ना दोळ्यांक विसव हो जावो आणि तेन्नाच ते दोळ्या बऱ्या रितीन काम करूं शकतले आणि बऱ्या पद्दतीन तुमकां लॉंग रेंज तुमकां म्हणटा तशें इन फ्युचर तुमकां बरें तांचे कडल्यान कार्य घडटलें. सो दॅट युअर आय इज प्रोटेक्टेड एंड म्हणजे हेल्थी उरतले. बरोबर. म्हाका आनी एक सांगा, एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आणि आमी तुमी हो एक मुद्दो सांगलो. दुसरो आनी एक महत्वाचो मुद्दो जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी विचारला. आमी खूब फावटी कितें करतात की जेन्ना आमी हे डिवायस करतात म्हणजे मोबायल आसूं किंवा लॅपटॉप वी होल्ड इन अ रॉंग पॉस्चर. आमी ताका ज्या पद्दतीन धरपाक जाय किंवा ज्या डिस्टन्सार धरपाक जाय ते धरनात. स्पेशली हांव पळयता लॅपटॉप सुद्दां लोक कशे कोण मानेर धरता, कोण उशार धरता, कोण हांच्या पोंदा धरता, कोण त्याच्या पोंदा धरता, कोण खाटी पोंदा रावता, कोण मेजा पोंदा रावता. हे सगळे प्रकार आसा ते चुकीचे आसा. म्हाका मातशें हाचेर तुमी मातशें थोडेशें म्हणजे जाका एर्गोनॉमिक्स म्हणटा ताचेर मातशें तुमी भाश्य करचें. सारकें उलयलें दोतोर तुमी. ही गोष्ट जी आसा हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्ली आसा. सो कोविड-19 जेन्ना सगळे कडेन जेन्ना बंद आशिल्लें तेन्ना हांव स्वता एंटरटेनमेंट जाय म्हणून वेब सिरीज स्टार्ट करून हांव पळयत आशिल्लें आनी हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केला की म्हजे दोळेच न्ही मान, हात, फाट सगळे दुखपाक स्टार्ट जाले. सो वेन आय वेंट बॅक आनी हांवें जेन्ना रीड केलें हाच्या बद्दल तेन्ना म्हाकाय कळून अशें आयलें की आमी जेन्ना लॅपटॉप यूज करता तेन्ना सदांच आमी स्ट्रेट बसता. मातसो आय लेवलाकून मातशें सकयल तुमचो स्क्रीन आसपाक जाय. जेन्ना तुमी हात यूज करता तुमचे प्रॉपर हात रेस्ट जावपाक जाय. हे जे पाम आसा ते रेस्ट जावपाक जाय आनी तुमचो कीबोर्ड शूड बी विदीन युअर रीच. तुमी टायप करता तेन्ना विदीन युअर रीच आसपाक जाय. तो चड पयस आसपाक जायना, चड फाटी आसपाक जायना. तशेंच तुमी बसता आसतना तुमचो पोस्चर शूड बी यू शूड हॅव सम कुशन. कमरेक कितें तरी तेंको जाय, सपोर्ट आसपाक जाय. सो ते एक इम्पॉर्टंट, नाल्यार तुमची कमर फाट दुखपा लागतले. सो दीस आर द फ्यू इर्गोनॉमिक्स यू शूड लूक फॉर. आनी केन्नाय तुमी लॅपटॉप यूज करच्या पयलीं आनी मागीर मातशें हाताचे एक्सरसायज केले, फाटीचे एक्सरसायज केले, मातशें स्ट्रेचिंग केलें की सदांच बरें.
सो जसे तुम्ही सांगले की हाताचे मानेचे एक्सरसाइज इम्पॉर्टंट असतात त्याचप्रमाणे दोळ्यांचे एक्सरसाइज तितकेच इक्वली इम्पॉर्टंट असतात. तरी पण फुडें वचच्या पयलीं मातशी क्युरियोसिटी म्हणून विचारता की थोड्या वेळ तुम्ही मायोपिया हो वर्ड वापरलो. हय एक्झॅक्टली मायोपिया म्हणजे साध्या मनशाच्या भाशेन सांगपाक जाल्यार तुम्ही कितें सांगतले? वॉट यू मीन बाय मायोपिया? जेन्ना आमी मायोपिया म्हणटा तेन्ना त्या मनशाक पयसले पळोवपाचे त्रास जाता. ताका दुसरो वर्ड म्हणजे नियर सायटेडनेस. कळ्ळें? पयसचे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां मातशें ब्लर दिसता. आनी दुसऱ्या भाशेन म्हळ्यार आमी जेन्ना पळयता की बाबा आपल्याक प्लस नंबर आसा काय मायनस नंबर आसा, हे खूब जाणांचे क्वेश्चन आसा. सो जेन्ना जे मायनस नंबर आमी जे पळयता दॅट इज समवेअर कॉल्ड एज मायोपिया. जेन्ना मायनस नंबर येता हे कितें जाता ह्या दिसांनी स्कूल चिल्ड्रन जे असता तांचे वाडते वय, सो तांचे आयबॉल सुद्धा वाडत असता. रायट? सो जेन्ना तुमी नियर कितें काम करता ते पळयत आसता तेन्ना तुमचें कितें जाता, फोकस इन आउट जाता. आनी तुमचे जे पड्डो आसा दोळ्याचो ताच्या फाटी ते फोकस जाता, इमेज फाटी फोकस जाता जेन्ना तुमी लागींचे पळयता. आनी जेन्ना ते फाटी फोकस जाता तेन्ना इट स्टिम्युलेट्स, तुमचे जे पड्डो आसा ताका स्टिम्युलेट करता आनी तो ग्रो जाता. आनी तुमचो आयबॉल हळू हळू करून ग्रो जावपाक लागता. जेन्ना तुमचो तो ग्रो जाता आनी जेन्ना तुमी पयस पळयता तेन्ना कितें जाता, तो पड्ड्याचेर पडना, जे रेज येता ते पड्ड्याचेर पडना, मुखार पडटा. जेन्ना ते मुखार पडटा दॅट इज कॉल्ड एज मायोपिया. सो समज तुमचो आयबॉल वाडत रावलो दॅट इज वन ऑफ द रिस्क फॅक्टर. तुमचो नंबरूय वाडत रावतलो. सो तुमी कितें करपाक जाय हाज्या खातीर? एक गोश्ट म्हणल्यार तुमी भुरग्यांक डिजिटल स्क्रीन यूज करपाक मातशें कमी करपाक जाय. सो स्क्रीन टायम मातसो कमी करपाक जाय. भायर खेळप, वतान सकाळच्या वतान खेळप खूब बरें. तितून तुमचें प्रोग्रेशन जें आसा, आय प्रोग्रेशन कमी जाता. सो हो एक म्हत्वाचो मुद्दो. आनी म्हजो एक प्रश्न असो आसा की इज इट रिवर्सिबल? हो आतां तुमी सांगलो न्हय मायोपिया, एकदां तुमी कारण तुमी म्हणलें की जशें जशें तेचे वय वाडटा आनी तशें ताचे ते एक्टिविटीज, आतां तो दीसभर समज स्क्रीन टायम ताचो वाडला किंवा तो मोबायलूच धरून रावला तेन्ना ते सगळे जे म्हणजे तुमी जसं सांगता स्ट्रक्चरल चेंजीस येता, ते स्ट्रक्चरल चेंजीस एकदां एस्टॅब्लीश जाले काय आर दीस स्ट्रक्चरल चेंजीस रिवर्सिबल काय ते तशेंच उरतात? ना, दिस चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल. ते परत जायना. एकदां वाड जाली की ते परत कशे येऊ शकतात? ना, येऊ शकना. सो तशेंच उरतले ते? तशेंच उरतले. बट तुमी जे वाड जाला ताज्याकून फुडें वाड जावपाक तुमी कंट्रोल हाडूं शकता. सो यू कॅन प्रिव्हेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन. आनी म्हाका सांगा हाका ट्रिटमेंट ऑप्शन म्हणून कितें आसा? ट्रिटमेंट ऑप्शन म्हळ्यार तुमचे जेन्ना एट अ सर्टन लेवल यू कॅन यूज ग्लासेस म्हळ्यार आतां आमी जे नॉर्मल ग्लासेस यूज करता ताज्याकून वे डिफरंट खूब एडवान्समेंट येयल्ल्यो आसा ह्या दिसांनी. खूब डिफरंट ऑप्शन्स आयिल्ले आसा की फक्त मायोपियाचे जे आय मेकॅनिझम ताजे अंडरस्टँड करून ताज्या अनुसार तेंच्यांनी एक डिफरंट टेक्नॉलॉजी यूज करून डिफरंट ग्लासेस यूज केल्ले आसा, इन्व्हेंट केल्ले आसा. सो ते ग्लासेस यूज करूं शकता. सेकंड ऑप्शन इज समथींग कॉल्ड एज ऑर्थोकेरेटोलॉजी कॉन्टॅक्ट लेन्सीस, हे ताजें नांव. सो these are very interesting contact lenses. Actually आमी contact lenses जेन्ना यूज करता तेन्ना नॉर्मली दिसाक घालून भोंवता आनी वी यूज इट वेन वी आर अवेक. दीस ऑर्थोकेरेटोलॉजी लेन्सीस, कॉन्टॅक्ट लेन्सीस म्हणटा ते रातचे न्हिदता आसतना घालप. सो जेन्ना तुमी न्हिदता तेन्ना घालून न्हिदपाचे. एक 8 वरांची न्हीद जाली की काडपाचे सकाळचे. तुमकां मातशें सकाळचे मातशें ब्लर दिसतले पूण थ्रू आउट युअर डे युअर विजन वील गेट बेटर. आय सी. सो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग म्हणटा आनी एक इफेक्टीव जे वे आसा हय ते आसा. आणि बरें म्हाका सांगा, हे फक्त म्हणजे दिसाचे घालपूच ना, फक्त रातचे घालून न्हिदपाचे बरोबर. सो जशें म्हणे एक वेळ म्हाका ताका स्वप्नाय बरी दिसता आसतली ओके, म्हणजे टू पुट इन लिटल लायटर वे. पण बेसिकली हाचो इफेक्ट जो आसा तो तूं काडल्या उपरांत सुरू जाता. काडल्या उपरांत. अच्छा, ओके. सो इट कायंड्स ऑफ रिशेप करता तुजे कॉर्निया. ओके. इट डजंट हार्म युअर आयज. ओके. सो इट इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन.
तुमकां आनी एक मातसो असो एकेडॅमिक ट्विस्ट असो विचारता आतां खूब फावटी आमचे कडेन एक ऑप्शन आसता आनी की तो जेन्ना आमी वखलो घेवपाक वता दोळ्याचो चश्मा तेन्ना तो फोटोक्रोमॅटीक ग्लासीस सो कॉल्ड एज फोटोक्रोमॅटीक आनी आनी एक ऑप्शन आसता आमचे कडेन तो विचारता काचेचे जे ग्लास काय प्लॅस्टिकचे Plastic. ह्या दोनूय फावटी केन्ना केन्ना सी बिंग अ लेमॅन तांकां कळना की आपूण कितें निर्णय घेवप सो वॉट इज युअर टेक ऑन दीस जेन्ना तुमी ग्लासेसाचे मटेरियल विचारपा वता सो प्लास्टीक आणि ग्लासेस कारण ते केन्ना heavy असता glasses. हेवी असता Yeah, okay. सो सी जेन्ना तुमकां ग्लास असता तो नॅचरली इट इज व्हेरी हेवी सो जेन्ना तुमकां घालता तेन्ना तुमकां हांगा दाग पडटा बरोबर सो वी मोर ऑफ गो टू प्लास्टीक सो दॅट इज अ बेटर अँड अ लायटर ऑप्शन आणि ग्लासाचे ह्या दिसांनी खूप कमी यूज करता अच्छा ओके सो समटायम्स जांकां संवय जाल्ली आसता ओल्ड जे आसता ते म्हणटा आमकां ग्लासूच जाय बरें ओके सो दॅट आणि इज दुसरो म्हजो प्रश्न आशिल्लो की फोटोक्रोमॅटीक सो कॉल्ड एज म्हणजे वताक गेल्यार ताचे म्हणजे इट सर्व्स एज अ जशें हय ब्लॅक अँड व्हाईट जे डे अँड नाईट जे म्हणटा पळय ते तुमकां सांगता कशें हे वर्क Decide करता जर तुमकां वताक गेल्यार त्रास जाता जाल्यार दॅट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू अच्छा म्हटल्यार तुमी जेन्ना वताक वता तेन्ना दॅट लेन्स वील एब्झॉर्ब द रेडिएशन आनी ते मातशें ताजें टिंट चेंज करता अच्छा जशें ते एब्झॉर्ब करता तशें ते टिंट चेंज करता ते ब्लॅक जाता आनी तुमकां दिसता आसतना एक फिल्टरांतल्यान दिसता अच्छा सो दॅट लायट युवी लायट वील नॉट हार्म युअर आयज तुज्या दोळ्यान डिरेक्टली पडपाना आनी तुका त्रास जावपाना म्हणजे सादे भशेन अशें एक्झॅक्टली नॉट टू बी टेकन म्हणजे वर्ड टू वर्ड मिनींग घेवन म्हणजे सरड्या भशेन रंग बदलता अशें ताका म्हणटा त्या प्रमाणे ते वताक गेले की आपलो कलर बदलता आनी हो कलर बदलल्या कारणान तुमच्या दोळ्याक प्रोटेक्शन मेळटा सो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन बरोबर कारण जेन्ना तुमकां हो किंवा तुमी स्वता सांगता किंवा तो विचारता तुमकां म्हणजे चश्म्याचो जो ओनर तो विचारता तेन्ना दीज आर टू बेटर ऑप्शन्स वीच यू आर गिवन बरें आनी एक म्हणजे आमी खूब फावटी पळयताले की वकला कडेन सकयल एक हाफ सर्कल कशें आसतालें आय एम टॉकिंग अबाउट नाव प्रोग्रेस म्हणजे म्हज्या वयाचे मनीस कारण हे हाफ सर्कल आसता म्हणजे कितें कारण आजकाल ते हाफ सर्कल आशिल्ले चश्मा दिसनात म्हणजे नक्की कितें जालां वॉट हॅज हॅपन ऑर वॉट इज न्यू इन दीस हे तुमकां एक्सप्लेन करच्या पयलीं हांव तुमकां एक टर्म सांगता दॅट इज कॉल्ड एज प्रेस बायोपिया जेन्ना आमी प्रेस बायोपिया म्हणटा दॅट इज समवेर अबाव 40 इयर्स ऑफ एज जे आसता तांकां लागींच्या पळोवपाक त्रास जाता म्हळ्यार ते कितें ऑटोमॅटिकली जेन्ना आमचें वय जाता तो तशें तशें आमचे जे लेन्सीस आसा दोळ्याचे ते वर्किंग जे आसा ते मातशें कमी जाता तर जे इलास्टिसिटी ऑफ द लेन्स आसा टू फोकस ऑर चेंज द फोकस ऑफ द आय ते मातशें कमी जाता सो आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज तांकां लागींच्या पळोवपाक मातशें एक्स्ट्रा पावर जाय आसता सो तुमकां समज पयसले पळोवपाक वखलां आसाच जाल्यार पयसले पळोवपाचे वखले वेगळे प्लस तुमकां लागीं पळोवपाक एक्स्ट्रा वखलो रायट एक्स्ट्रा एक पावर लावचो पडटा सो दॅट सेक्शन कित्याक आमी पळयता आसतना अशें पळयता सकयल पळयता सो दॅट शूड बी गिवन ह्या एंगलांतल्यान पळोवपाक जाय सो त्या खातीर ते त्या एंगलाक तुमचे लागींचे वखलो आसता लागींचो पावर आसता आतां ह्या दिसांनी कशें आसा की प्रोग्रेसीव लेन्सीस म्हणून येयल्या बरोबर सो ते कशें आसता तुमचे एक पावर जालो आतां तो पावर स्लोली 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 इनक्रीज जाता अच्छा सो इनक्रीज ताजें ट्रान्झिशन स्मूथ आसल्या कारणान ताका लायन ना अच्छा सो एस्थेटिकली ते बरे दिसतात आनी म्हणजे तुका अशें दिसता म्हणजे तुका मातशें कम्फर्ट झोनान अशें दिसता कम्फर्ट झोनान आसता बरें महत्वाचो प्रश्न कारण आतां आमचे कडेन 3-4 मिनटां आसा तर म्हजे एक 2-3 महत्वाचे प्रश्न आसात खूब फावटी असं हाली ते परमेश्वर केन्ना केन्ना आयकलां आनी जो म्हाका सारकें कळूंक ना म्हणून तुका अशी संदी घेवन विचारता वॉट यू मीन बाय लेझी आय हो लेझी आय म्हणजे कितें कारण आतां लेझी मनीस समजू शकता पूण लेझी आय म्हणजे कितें आनी वॉट इज अ रेमेडी ते कशें समजप कशें हें करप तेचेर मातशें विस्कटून सांगा आमचे कडेन एक्झॅक्टली 4 मिनटां आसात बरें लेझी आय म्हणजे जशें नांव सांगता तुमचो एक दोळो लेझी आसता सो कितें जाता जेन्ना मोस्ट कॉमन वे सांगता तुमकां जेन्ना दोन दोळ्याच्या भितर चे वखलाचो जो पावर आसता तो डिफर जाता फॉर एक्झाम्पल तुमकां सांगता एक 6 डायोप्टर आसा एक 1 डायोप्टर आसा आनी तेजो भितरलो डिफरन्स चड आसा जाल्यार 1 डायोप्टर जो दोळो आसा 1 डायोप्टर हांगा समज +1 आसा तुमकां हो मातसो बेटर न्ही ताका कमी पावर आसा सो ताचो नॅचरल पावर बरो आसा हो बरो आसा आनी हो कमी आसा सो आमचे दोळे कितें करता दे वर्क इंडिविज्युअली हो आपल्या तरेन काम करता हो आपल्या तरेन
आनी जेन्ना मेकॅनिझम तुमी पळोवपाक वता दोळ्याचें मेकॅनिझम किंवा आय प्रोसेसींग पळोवपाक वता बरो जो दोळो आसा तेज्या तो जसो काम करता तसो तो सिग्नलिंग करता आनी तेच सिग्नल ह्या दोळ्याक वता बट ह्या दोळ्याची तितली कॅपेसिटी ना काम करपाची सो थोडे थोडे करून तो सप्रेस जाता आनी समज हें केन्ना जाता जेन्ना तुमी प्रॉपर वक्ल लावना प्रॉपर आय ग्लासेस किंवा आय करेक्शन तुमी जेन्ना करूना तेन्ना जाता सो जेन्ना तुमच्या दोन दोळ्याच्या मदले विस्त 2 लायन कमी आसता एकामेकाचे कंपॅरिजनान आफ्टर युअर आय करेक्शन करून सुद्धा ताका आमी एम्बलायपिया म्हणटा अच्छा ओके किंवा लेझी आय म्हणटा अच्छा सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन समथिंग नवीन अशें आयकूंक मेळ्ळें बरें आतां आमी ऑलमोस्ट वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ फिनिशिंग तेन्ना टेक होम मेसेज म्हणून तुमी आमचे जे पळोवपी आसा तांकां कितें सांगूंक सोदतात सगळ्यान पयलीं तुमकां सगळ्यांक हेच याद दिवपाक सांगूंक इच्छिता हांव की डिजिटल आय स्ट्रेन हो ह्या दिसांनी खूब वाडिल्लो आसा सो तुमी सगळ्यांनी ह्या बाबतींत काळजी घेवपाक जाय एक प्रिवेंशन घेवपाक जाय तुमी एज अ पेरंट सुद्दां कमी डिजिटल डिवायस यूज करपाक जाय तुमचो मोबायल किंवा लॅपटॉप आसा तो मातसो कमी यूज करात यूज सुद्दां जाता जाल्यार 20-20-20 हो रूल याद दवरात जी भुरगीं आसा स्कूल गोईंग चिल्ड्रन आसा तांचो स्क्रीन टायम मातसो कमी करात तांकां भायर चड खेळपाक सांगात प्रमोट करात हे समज तुमी आतांच्यान लागू केले जाल्यार खंय तरी एक दोळ्याची आमची विस्त आसा ती बरी उरतली भुरग्यांची विस्त बरी उरतली अँड दीस वील डिरेक्टली इनडिरेक्टली अफेक्ट द एकेडमीक परफॉर्मन्स ऑफ चायल्ड सो हे याद दवरात आनी फॉलो करात बरोबर सो म्हाका दिसता की दूरदृष्टिकोनांतल्यान ह्या एका गंभीर विशया कडेन तुमी सगळ्यांनी पळोवचें दोळ्यांची काळजी दोळ्यांची बरी जतनाय घेवची कारण आतांच हे आमी करूं शकता मागीर एकदां ते वन्स दे आर गोईंग आउट ऑफ हें तेन्ना आमकां कांय करपाक मेळचें ना तेन्ना जशें सिमरन बायन सांगलां ताचे म्हत्वाचो खूब मोलादीक मेसेज आशिल्लो तो आमी सगळ्यांनी मतीन दवरया आनी आयची कार्यावळ सोंपयतना सिमरन बाय तूं मुद्दाम वेळ काडून आमच्या स्टुडियोन आयले ह्या खातीर आमचे सगळे जे पळोवपी आसात प्रोग्राम पळोवपी आनी बाकीचे कितें पळोवपी तांकां म्हणजे डिजिटल बी हांव कांय म्हणना किंवा स्क्रीन टायमूय म्हणना हे सगळे पळोवप्यांच्या वतीन तुका काळजान देव बरें करूं नमस्कार